गांवाचें शुभ वर्तमान म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्यांक सोमादींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी सोमादीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी सोमादीशी पयलो पावलो. आनी ओडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओलयो पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रूय पावलो आनी सोमादींत भितर गेलो आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कवरलेलो. तेन्ना सोमादीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ दवरलो. देवाचें उतर हें.